दिसता की अशी मिटींग केन्नाच जावंक ना मेटली असो पॉलिटिक्सान आहा की लोक फोनाचेर आनी मॅसेजीचेर लोक येयल्ले आसा आनी लोक विलिंगली येयल्ले आसा स्वता अंतरांतल्यान येयल्ले आनी लोकांनी आपलो प्रेम दाखयल्लो आसा. एक गाडी ना, एक मोटरसायकल ना, बस ना, काय ना, इन्सेंटीव काय ना, कोणाक काय ना आनी इतली वरां ते रावले. आनी मुरुंगा तालुक्याचे वास्को, मुरगांव आनी दाबोलीचे लोक येयले आनी बाकीचे भायले लोक आहा त्या लोकांचे आमी धन्यवाद करता. आनी येता ते 7 तारखेक तो प्रेम डबलान टिबलान जातलो आनी कॅप्टन विराटो खुबश्या वोटांनी जिखून येतलो अशी आमी मर्मुगांवान BJPचेर मात करतले अशें आमचें आश्वासन. The meeting and the crowd response, overwhelming response. So this is a very good sign. And just I want to request the people of Goans on the 7th, we have got such a good candidate, a soldier. Please vote for him on the 7th and let him win. He'll fight for Goa. Thank you. सध्या आमची 22nd पब्लीक मिटिंगां स्टार्ट जाल्यो डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीज. जो रिस्पॉन्स आमकां मेवता, वॉट वी नोटीस काल जे जाला वॉज समथींग व्हेरी सरप्रायझींग, प्लेजंटली सरप्रायझींग. दॅट आमकां दिसता द पीपल हॅव टेकन ओवर द कॅम्पेन. जे काँग्रेस आनी इंडिया ब्लॉक सगळे वांगडी बराबरी पळय कॅम्पेनिंग करताले, काल सकाळींच्यान एक आमकां हें येवपाक लागलें की लोकांनी ही कॅम्पेन टेक ओवर केली. सो वॉट वी वर होपिंग दॅट इट वील बी पीपल्स पावर वर्सीस मनी पावर, एक्चुअली इट इज हॅपनिंग. Captain, how do you look at elections across South, the different constituencies that you have been moving? How is the response that you are getting? Lot of resentment against the government. खंय ना खंय म्हाका दिसता लोकांनी ह्या सरकाराक 5 न्ही म्हळ्यार 10 वर्सां तांकां 2 फावट हें केलें, चान्स केलो. थर्ड टायम दे आर नॉट रेडी टू बाय द लायज. वेदर इट वॉज द प्रायम मिनिस्टर ऑर दीस चीफ मिनिस्टर और तांचे पळय लिडर आसा BJPचे, कंटिन्युअस लायज. पीपल आर नॉट फूल्स. यू कॅन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टायम. यू कॅन fool all the people some of the time, but you can't fool all the people all the time. Honest गोंयकार, honrad गोंयकार. बिर्याणी, चिकन, बिर्याणी हे ते चलचें ना. आयज पळय आमचो लोक आयला विदाउट एनी इन्सेंटीव, विदाउट अ बाय बीइंग पेड. आपणाचे खशेन येवन आयज 9:30 वरां पासून ते हालूंक ना. 5 आयले ते टील 9:30 दे वर, बिकॉज दे हॅव अ लव फॉर द पार्टी एंड दे हॅव गिवन द वर्डिक्ट. मार्क माय वर्ड्स, South Goa is already decided. North Goa reports are coming that we have already crossed the finish line. So there is no more a silent wave. It is going to be an open wave. Open. It's going to be open. जे मायनिंग बंद केल्ले आनी ताणें सांगुल्लें 2014 आपूण स्टार्ट करता म्हूण, तें डिबेट करया फाल्यां आमगेर तूं येतकूच. जे अनएम्प्लॉयड मायनिंग डिपेंडंट आसा तेंय आमी पळोवया, ताजेरूय आमी डिबेट करया. आमकां इन्फॉर्मेशन मेवला फ्रॉम BJP लिडर्स. his meeting was supposed to be at कुडचडे. तो खंय भिलो, लोक तिडकेन रावल्या आनी ती मिटींग हांगा शिफ्ट केली. अरे तूं कित्याक भिता आमच्या गोंयकार लोकांक? तुका कोण इन्सल्ट करचें ना, तुका फक्त प्रश्न विचारतले. आन्सर आर क्वेश्चन्स ऑन द फॉल्स प्रॉमिसीस दॅट यू हॅव मेड टील डे. आमची मादय आमी विसरूंक ना. 28 डिसेंबर 2022 तुवें DPR क्लियर केला, एप्रूव केला तुवें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू डायवर्ट मादय. आमी तशें सोडपाक ना तुका. आमगेर च्या पिवपाक येतकूच हांव तुका विचारतलो आमची मादयचें कितें केलां. आमची मादय आमकां जाय. So soldier will always remain victorious. Yes, a soldier is always a soldier. Today all the people of Goa have turned into soldiers to guard and protect. हे भाड्याचे बैल BJPची कितें आहा? BJPची सिस्टम इज लोकांक डिवायड एंड रूल. ही तांची सिस्टम. सो तो एक भाड्याचो बैल तांणी रेव्होल्युशनरी गोवन हाडला लोकांक फोडपाक. तसो आनी एक तांणी भाड्याचो बैल जो काँग्रेस पक्षाचेर निवडून आयिल्लो, काँग्रेस पक्षाच्या सिंबॉलाचेर निवडून आयिल्लो संकल्प आमोणकर हो आज भाड्याचो बैल थंय गेला. जेन्ना RSSची जेन्ना मिटींग जाली पणजे तेन्ना हो ते खाकी पॅन्ट, व्हायट शर्ट, टोपी घालून सांगता आपूण खंय शाखा चलयतालो. म्हळ्यार हे विश्वासघातकी विश्वासपातकी कसले हे पार्टीन आशिल्ले. आनी मातशें तरी तुका जर तर मोरल जर तर एक मनीसपण जर आसा जाल्यार म्हाका दिसता तो आमचो लिडर श्री राहुल गांधीचेर पळय जे उलयता न्ही, आय कंडेम इट. पण तुजी लायकी ना ताजेर उलोवपाची. राहुल गांधी सारको लिडर तुज्या मतदारसंघान येवन ताणें डोर टू डोर कॅम्पेन केली. लोकांनी तुका म्हणून मतां मारूं ना, राहुल गांधीक म्हणून मतां मारली, पूण तुवें त्या लोकांचो विश्वासघात केलो. आनी ह्या लोकसभेक ते लोक तुमकां तिनूय मतदारसंघांक, आय मीन मुर्मुगांव, वास्को आनी दाबोले
हे लोक मुर्मुगांव तालुक्याचे तांकां BJPक दाखोवन दितले. हांवें म्हजें नवें कांयच म्हणूंक ना. जें कितें जालां ताची याद केलें. हांवें फक्त इतल्या खातीर केलें, आमी कांय वास्को सदां येना. हांव लोकांक याद करूंक सोदतां की बाबा विकसीत भारत म्हणटा तें कितें, परिस्थिती गोंयांत आहा आनी वास्कोकारांची कितें. वास्को म्हणटा तें फक्त गिरेस्त गांव न्ही, पोर्ट टावन आसूं तो, पूण सगळे लोक गिरेस्त ना. हांगा लोकांक प्रायम मिनिस्टर आवाज योजना म्हणटा ती स्कीम जी सुडान इम्प्लिमेंट करूंक जाय आसली. तांणी म्हणलें की आमचे कडेन जमीन ना. 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जुवारीक दिल्ली. जी उरल्या ते जमनीन सगळ्यांचें काम जावपाचें. 50 लाख स्क्वेअर मिटर ती केपें एक्वायर करूंक सोदताले 2 लाख स्क्वेअर मिटर. तें पसून तांच्यान जावंक ना. हें दीस आर ऑल फॉर द रिकॉर्ड. हांव जें कितें उलयलां तें सगळें ऑन फॅक्ट्स एंड फिगर्स उलयलां. म्हाका रिपोर्ट्स आहा की बॉक्सायट ट्रान्सपोर्टेशन तें पसून हांगा बंद पडपाचें आहा बिकॉज ऑफ आर्म ट्विस्टिंग बाय द लोकल एमएलए. ही न्यूज आयिल्ली आहा, ही पेपरार वाचले हांवें आनी म्हाका अशे संकेत आहा की हो इशू ब्लो आवट जावपाचो आहा. सो अशी जेन्ना हफ्तेबाजी जेन्ना चलता हे पोर्ट टावन, जेन्ना हे पोर्ट टावनाचो एअरपोर्ट बंद पडपाचो, जेन्ना लोकांक उदक ना, सड्याचें टेल एंड म्हणटा थंय, ही हीट ऑफ द समर, हेट ऑफ द इलेक्शन आनी लोकांक उदकाक पातशेर, ही जेन्ना परिस्थिती आहा गांवांत, तेन्ना म्हाका दिसता हें सगळें लोकांनी तकलेन धरलें. आनी वर्स्ट म्हणटा तें अशें की जुवारीचें लँडस्केप म्हणटा तें मॉडर्न गोवन हिस्ट्रीन सगळ्यान व्हडलें लँडस्केप. हें तुमकां खबर आसतलें की हांवें जें एक्सपोज केल्लें आनी हांव ताजेर कंटिन्युअस झगडत आहा. आतां हांव गांवकारूय जाल्लो आहा सांकवाळचो आनी हांव हें झगडून म्हजो लढो फुडें व्हरतलो. सरकार पूर्णपणान तातूंत इनवॉल्ड आहा, संविधान बचाव पूर्णपणान तातूंत इनवॉल्ड आहा आनी इनवॉल्ड आसा म्हणून ते कांयच एक्शन घेना.